वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर टुरिझमाची मान्यताय जायच मंत्री म्हणटा ती नासतना कॅप्टन ऑफ पोर्टान मान्यताय दिवची न्ही। टीटीएजी म्हणटा अंदू टुरिस्ट अपेक्षे परस उणे। जमीन घोटाळ्यांतलो आरोपी सुलेमान सिद्दीकीची कस्टडी मागपी एसआयटीचो अर्ज पणजे जेएमएफसीन मारलो भायर। एसआयटी अपिलाक वचपाचे तयारेंत। चोवीस खात्यांनी 1680 कोटींतले फक्त 323 कोटीच वापरले, उरिल्ले तश्शे। मुख्यमंत्री म्हणटा अंदू रेव्हेन्यू शिल्लकी बजट। खात्याच्या मुखेल्यांबरोबर प्री बजट बसका। उसगांव नाणसा मेळो मेल्लो बिबटो केबलाच्या फाशांत अडकून सोंपलो। रान खात्याचे अधिकारी पावले घडणूक सुवातेर। वेटरनरी दोतोर करता पोस्टमॉर्टम। कुचेले खडपावाड्यार सरकारी जमनीर बेकायदेशीर उबारिल्ले बांदकाम बुलडोज। हायकोर्टाचे अर्दी उपरांत बार्देस प्रशासनाची एक्शन। उरिल्ली खंय 8 दिसां भितर क्लियर। ह्या फुडें 11 दाय स्थळांचेर एंट्री फी। पुराभिलेखर खात्याची अधिसुचोवणी। किल्ले, गुफा, सप्तकोटेश्वर देऊळ आणि आवर लेडी ऑफ माउंट चॅपलाचो आस्पाव। आणि आयव्हीएफाचो वापर करून पहिल्या भुरग्याक जन्म दिवंक जीएमसीक येस आणि 13 जाणां प्रेग्नन्सी पॉझिटिव्ह। डीन म्हणटा नवे 3 सेंटर फॉर एक्सलन्स उगडटले।